प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 24:5 वोडी 20 ते 26 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिज्यां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकवण. जिवीशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवीशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दोत्ता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मण पडटले. कोणी आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधर्म सभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. आनी कोणी ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां खूब वस्तू शिकयता. पूण आयज आमचो नियाळ ह्या 20वी वडींत दवरया. आनी 20वी वडीन आयज आमकां जेजू कितें शिकयता तो म्हणटा, देखून म्हणटा हांव तुमकां सांगता, देवान मानतालें करूंक शास्त्रांनी आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, कसली सजमणी दिता आयकात बरे भाशेन. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना हे धोमशास्त्री आसले, फारिजियो आसले, ते सगळे बरे कोत्ताले भायल्यान. ते उपास कोत्ताले, ते पयशे दिताले, ते मागणे कोत्ताले, ते सगल्यांक बरे भशेन भायर बरे आसले. आनी जे करूंक जायले शास्त्रा मदें करूंक जाल्ल्या धर्म मदें ते सगळे बरे कोत्ताले. आनी भायल्यान ते एकदम बरे दिसताले. ते देवाचें उतर आपल्या हातांचेर घालताले, तांच्या तकलेचेर घालताले आनी सगल्यांक दाखयताले की ते कितले भाग्यवंत म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेजू ह्या लोकांक कितें म्हणटालो, तांकां डोंगी म्हणटालो. कित्याक डोंगी म्हणटालो? कित्याक जे ते भायल्यान कोत्ताले ते फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक कोत्ताले. भाव भयणीनो, जेन्ना कोण डोंगी आसा तो खरें एक मनीस डोंगी जो आसा तो भायल्यान एक दाखयता, पूण भितरल्यान ताचे काळीज दुसरेंच आसता. आनी जेजूक हो देवाक डोंगी लोक एकदम आवडना. तो पातक्यांक तरी तो इतलो तांचो मोग करता, कित्याक तो जाणो की पातकी लोक तांकां कितें बरी शिकवण दिवन तांकां सजमणी दिवन तो लोक परतून देवा कडेन येतलो आनी खरेंच देवाच्या मोगान पडटलो. पूण चड लोक डोंगी आसा, म्हणजे भायल्यान लोकांक दाखोवपाक की ते खरेंच भावार्थी म्हणून, ते खरेंच एकदम बरे मनीस म्हूण, ते भाग्यवंत म्हूण. पूण देवाच्या फुडल्यान तांचें भितरलें, तांचें अंतस्कन, तांचें काळीज कुसकें आसता. आनी देवाक हें केन्नाच मानना. आनी आयज जेजू म्हणटा, तो म्हणटा देवाक मानतालें करूंक शास्त्रांनी आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. भाव भयणीनो, आमकां गरज कितें? फकत आमी दुसऱ्यांक पळोवपाक की लोक कितलो भाग्यवंत भायल्यान दाखयता तो आमी नकळो तांच्या काळजान कितें आहा तें. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी जेजून जें सांगलां आमकां तें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें
ताजेर आमी नियाळ कोत्ता. आतां कितें जाता, आमचें अंतस्कोण, आमचें जें काळीज आसा, आमचो आत्मो जो आसा, आतां देवाच्या मोगान बोत्ता. आमचें जें चिंतप जाता, आमच्या मनाची नडसणणी जाता, पवित्र आत्मो आमकां जे आमच्या अंतस्करान आमी घाला, जे अंतस्करान आमी नियाळ करून आमच्या काळजान दवरला, तें घट धरून दवरलां, आतां पवित्र आत्मो आमकां तें फुडें कोत्ता, तें आमकां उपास्तीत कोत्ता. आनी आतां आमच्या मनाची नडसणी करून आमची उतरां, आमच्यो कन्यो बऱ्यो जातात. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, हाका पळोवन ताका पळोवन हो कोण भाग्यवंत हा, तो भाग्यवंत हा, ते जे भाग्यवंत आहले, जे सांत आसले, ते आपले भाग्यवंत जिवीत जिवन त्या संवसारांतले गेले आनी तांकां देवाचें बरें बरें एक इनाम फावो जातलो. पूण आमी जी ह्या संवसारान आसा, तांकां पळोवन आनी त्या भाग्यवंतांक पळोवन आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. गरज आमकां जेजूक पळोवन, ताच्या उतरा कडेन पळोवन, आनी जेन्ना आमी तें उतर आमी पाळटा, खरेंच त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, आनी आमचें काळीज, आमचें अंतस्कण, आमचें आत्मो ह्या देवाच्या उतरान आमी रिगून दवरता, तेन्ना आमच्यो सगल्यो आमच्यो कन्यो, आमचीं उतरां, आमचो स्वभाव हो आतां दिसान दीस बदलतलो, जेजू सारको जातलो, आनी आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जावन आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. ना तर भाव भयणीनो, कितें घडटलें आमचें? फेस्त येता, आतां आमी आमचें कितलीं फेस्तां करता, सांत आंतोनाचें, सांत कायतानाचें, हाचें ताचें सगल्यो परबो करता. आनी आमची आतां सोय कितें जाल्या, परबी जाली म्हणजे बरें जालें, कितें बरें फेस्त जालें, बरें जेवले आमी, बरें पेले आमी, आनी सांताक आमी थोडे मागणे करता. पूण आमचें जिवीत बदलना, आमचें काळीज बदलना, कित्याक आमकां ती संय जाल्या वर्साच्या वर्सा, म्हयन्याच्या म्हयन्या ही फेस्तां करपाक. पूण कितें घडटा, हें उतर आमच्या काळजान रिगून रावना, ही सजमणी ना आमकां. आनी त्या उपरांत आमी फकत ह्या सांतान कितें केलें, त्या सांतान कितें केलें, तितलेंच आमी आयकता शर्मावन. पूण त्या सांतां भाशेन जें त्या सांतांनी देवाचें उतर आयकलें, तें उतर पाळलें, आनी खरेंच ताचें जिवीत बदललें, तें आमकां करूंक जायना. आनी देखून आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज ह्या देवाच्या उतरान जेजून जें सांगलां आमकां, ताच्या पवित्र पुस्तकान बरयलां, तें ताचेर नियाळ करून, आनी आतां आमचें जिवीत, आमचो स्वभाव जेजू सारको जावन, आनी आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जावन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारात जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक आयज हांव